पुराय गोंय नाचले म्हणत व्हिवा सांजाव रंगयाळी कोपेला घालून घेतले बायत घालून राजकारण्यांनी काढलो घोस्त सांजावाचो। गोंयचो आवाज संघटनेन काढलो मुख्यमंत्र्याचो फोग। जे भ्रष्टाचार ना करपाक सोदतात तांकांच केले टार्गेट, संघटनेन केला आरोप। पणजी आणि ताळगांवचो ओलो कोयर घेवपाक कळंगूट कोयर प्रकल्पा कडल्यान विरोध, जाल्यार कळंगूटची सिवेज घेवपाची बंद करतले म्हण पणजेच्या महापौरान दिली शिटकावणी। विद्यार्थ्यांच्या विशयावेल्यान काँग्रेसीन काढलो सरकाराचो फोग। 2 वर्सां सावन विद्यार्थ्यांक व्याजमुक्त शिक्षणीक रीण मेळनाशिल्ल्यान दिली घेरावाची शिटकावणी। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। सांजाव घुमतात मोरे, वाट दिश्टी पडना। असली फेस्तां वर्सा कित्याक 2 फावटी येनात? दरेकलो गोंयकार सांजावाच्या फेस्तावाची वाट पळयता। खरी मजा येता ती घोग्यांनी पावस कोसळटा आनी ते पावसांत तकलेक कोपेल बांदून बांयत घालून घेतात तेन्ना। हे फावट जायते कडेन पावस शिरशिल्लो आनी लोकांनी ताचो आस्वादूय घेतलो, भुरग्यांनी, व्हडल्यांनी आनी जाणट्यांनी बी। आमी तुमकां परबी दितात व्हिवा सांजाव। सांजाव सा जॉन बाप्तिस्टाच्या नांवान मनयतात। सा जॉन हो येशू ख्रिस्ताचो बापूल भाव। तो जेन्ना ताच्या आवयच्या कुसव्यात आसलो तेन्ना मदर मेरी ताच्या आवयक एलिझाबेथाक मेळपाक गेल्ली। सा जॉन आवयच्या कुसव्यात खोशयेन गुडगुडपाक लागलो। उदकांत उडी मारप म्हटल्यारच सा जॉनान आवयच्या कुसव्यात गुडगुडप अशें मानत आयलेत। तेन्ना हें फेस्त फकत सोरो पिवन उदकांत उडी मारपाचें न्हय, ताका धर्मीक फाटभूंय आसा। ह्या निमतान फळां, सोरो आनी वेगवेगळ्या पारंपारीक खाणांचोय लोक घोस्त काडटात। गोंयभरच्या आमच्या खबराकारांनी सांजावाचे वेगवेगळ्या सुवातावेले हे मजेशीर खीण कॅमेऱ्यांनी टिपल्यात। तकलेक कोपेलां बांदून मांडो गायत गायत नाचतना सांजाव घुंवतात मरे, वाट दिश्टी पडना। असली फेस्तां वर्साक कित्याक 2 फावटी येना अशें म्हणटना तांकां आयकप एक वेगळोच अणभव। पळयात। मतदार आसात ते फुडारी फाटी कशे रावतले? हालीसराक हें फेस्त फकत दर्यादेग वाठारा पुरतें मर्यादीत उरूंक ना, जाल्यार तें गोंयच्या दोंगराळ भागांनी लोकांच्या काळजांत भरसलां। आपापल्या पक्षाचो जय जयकार कुशीक दवरून राजकीय फुडारी ह्या दिसा एकूच घोशणा दितात, व्हिवा सांजाव। Happy feast, happy Sanjav. Let's enjoy this brotherhood. Let's live in peace. Let's dance and let's enjoy and be a real Goikar. Thank you. आज आम्ही बुड्यापाड्यात सांजाव करताय। वर्ष सांजाव सेलिब्रेट करताय। हिंगा बुड्यापाड्यान सांजाव आमचे कमर्शियल सांजाव ना, फॅमिली एकठांय जावन सांजाव सेलिब्रेट करताय। आज म्हाका सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट फेस्ता दिसा सगळ्यांना विश करपाय। व्हिवा सांजाव। इतल्यान सोपूंक ना, सांजावांतले बऱ्यांतले बरे खीण तुमकां पळोवपाक मेळटले। आमचें हें खबराचित्र सोंपतना आनी सांजावावेली खाशेली कार्यावळ खबराचित्रा उपरांत सांजावाची फेस्ताची परबीज सगळ्या गोंयकारांक। व्हिवा सांजाव। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। गोंयचो आवाज हे संघटनेन भ्रष्टाचाराच्या विशयावेल्यान प्रमोद सावंत सरकार आनी 40 आमदारांचो फोग काडला। जे अधिकारी भ्रष्टाचार आडावपाक सोदतात नेमके तांकांच टार्गेट करपाक सुरवात केल्या। देखून भ्रष्टाचार करशात जाल्यार सांबाळून ही शिटकावणी तांचेच खातीर न्हय, भ्रष्टाचारा खातीर अशें तांचें म्हणणें। सरकारी नोकऱ्यो दितना खंयचो सरकारी अधिकारी लाच घेतना सापडलो जाल्यार ताचेर खर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या। जाल्यार सायड बिझनेस करतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक तेवटेन महसूल मंत्री रोहन खंवटेन कारवायेची शिटकावणी दिल्या।
ह्या शिटकावण्यांचेर गोंयचो आवाजचो निमंत्रक विरियाटो फर्नांडीस आनी पालवी निमंत्रक स्वप्नेश एर्लेकार कितें म्हणटा पळयात. तुझे जे 2 डिप्युटी चीफ मिनिस्टर्स आसा, एक टुरिझम मिनिस्टर आणि एक TCP मिनिस्टर, they people feel are the epitome of corruption. So chief minister should first start cleaning up on top when you know this thing is happening. Next is, a few days back, the labor minister Shri Rohan County gave a statement saying that 20 to 30% of government officials are having side business. Now Shri Rohan County should introspect. Are you not having side business? तुमचे कन्स्ट्रक्शन ना आनी खंयचो बिजनसान तुमचे इंट्रस्ट ना आनी ते गव्हर्मेंट ऑफिशल्सांक तुमी टार्गेट करता. वी फील द गव्हर्मेंट ऑफिशल्स आर एक्चुअली पुटिंग द फूट डावन एंड दे आर बिकमिंग अ हिंड्रन्स टू दीज मिनिस्टर्स इन इंडल्जिंग इन करप्शन. आनी त्या खातीर नाव दे आर ट्रायंग टू टार्गेट द गव्हर्मेंट ऑफिशल्स. आनी MLAनी कशी जंप मारली ह्या सायडीन सावन त्या सायडीन. सुभाष शिरोडकर, दयानंद सोपते आनी एक कुंकळ्ळेचो जंप मारपाचो आशिल्लो. सांत आंद्रेचो तर फडफडटा खंय जंप मारपाक, ताका थांबून दवरला खंय. राव मातशें डिस्क्वॉलिफिकेशन जावपाचें आसा 2 मिनिस्टरांचें, मातसो पाशियेंस घे म्हण. आनी एक्चुअली तर ताका गव्हर्मेंट ऑफिशल्सांचेर एक्शन घेवपाक जाय. स्ट्रायक एट द टॉप मोस्ट लेवल्स. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जे आपणा शेर्लेकर बाबान सांगलां, he is the fellow who has given approval for that floating restaurant. Take action against the chairperson, pollution control board. तो जायज approvals दीत आसा for the coal handling companies. इतलें pollution जालां. एक्शन घेवपाचें आसा जाल्यार TCP चेअरपर्सनाचेर घेवया, चीफ टावन प्लॅनराचेर घेयात. तो अप्रुवल दीत आसा इलिगल सगळे कन्स्ट्रक्शन इन खाजन लँड आनी सगळ्याक नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर. जेन्ना आमच्या नवीन CM श्री प्रमोद सावंतान म्हटलें की मिनिस्टरांच्या नांवांनी पयशे घेतात नोकऱ्यो लायतले म्हणून सांगून, आनी तेजे कडेन 2-3 केसीय पावला म्हणून सांगता तो, हेजो अर्थ होच जाता की हेंचे कार्यकर्ता हेंच्या नांवान पयशे घेता, नोकऱ्योय लागता, पूण हेंकां हेंचो वांटो पावना म्हणून आतां लोकांक सांगतात तुमी कंप्लेनी फायल करा, सो दॅट एटलिस्ट तेन्ना तरी कळटलें हा हेंच्यांनी पयशे घेतलेले दिसता आमच्या नांवान आनी आमकां वांटोच पावोंक ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. कळंगूट आणि पणजी ताळगांवचे मदीं गेर्र सुरू जाला. कळंगूट पठारावेल्या घन कोयर प्रक्रिया प्रकल्पान पणजी आणि ताळगांवचो कोयर घेवपाचें बंद केला. ताच्या बदल्यांत कळंगूटच्यान येताल्यो सिवरेज टँकरी आडे येतले अशी शिटकावणी पणजेच्या महापौरान दिल्या. पणजेचो महापौर उदय मडकयकार म्हणटा, दर दिसा पणजे 28 टन कोयर तयार जाता. पणजेच्या हिरा पेट्रोल पंपा कडेन, LICचे कचेरे कडेन आनी मार्केटांत CCP ताचेर प्रक्रिया करता. ओल्या कोयराचो एक ट्रक कळंगूटच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात धाडटात. तशेंच ताळगांव पंचायत लेगीत ओल्या कोयराचो एक ट्रक सद्दां थंय धाडटा. आजूच आमची पणजेची गार्बेज आमचो एक ट्रक सालिगांव वतालो आणि तालिगांवचो एक ट्रक सालिगांव गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटार वतालो, तो आमचो स्टॉप केला. आणि ह्या खातीर आमकां व्हडलो मेजर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. तो गार्बेजीचो व्हडलो इशू जाल्लो आसा, कित्याक आमकां आनी जागो ना ट्रीट करपाक. कित्याक आमचो जो हक्काचो जागो आसलो आमचे हांगा बायगेणी, तो जागो गव्हर्मेंटान आमचे कडल्यान घेतलो आणि 6 म्हयन्यान आमचो ट्रिटमेंट प्लांट करता म्हूण सांगलो. तो आज 2-2.5 वर्सां जालीं तरी कांयच हालचाल जावना. जाल्यार तांकां हांव सांगूंक सोदतां गांवच्या लोकांक, कलंगूटच्या लोकांक, की तुमचे दिसाक आतां ऑफ सिजनान 60 ट्रक तुमचे हांगा आमच्या तालिगांव हितून हांगासर सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटान तुमचे सेवेजीचे टँकर येता 60 दिसाक. हे ऑफ सिजनान म्हाका दिसता तेंचे जवळ जवळ 100 ऑन एन एवरेज तेंचे ट्रक येता. तेन्ना जर फाल्यां पर्यंत जर आमची जर गार्बेज तुमी उबारचे ना जाल्यार तुमचे आमी फालच्यान परवाच्यान तुमी तुमचे सगळे ट्रक आमी बंद करतले. की तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचो, आमी जशें तुमकां हेल्प करता. ताळगांवच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
गोवा मेडिकल कॉलेज आणि दंत महाविद्यालयात प्रवेश मेळोवपा खातीर लाखांची फी भरून बँक गॅरंटी मागपाक विरोध केल्या उपरांत काँग्रेसीन आतां शिक्षणा संबंदान 2 विशय हातात घेतल्यात. फाटल्या 2 वर्सां सावन विद्यार्थ्यांक व्याजमुक्त शिक्षणीक रिणाचे दुडू दिनात. व्यावसायिक शिक्षकांक कायम करून घेवपाची प्रक्रिया थांबल्या. हे प्रश्न सोडयले नात जाल्यार शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजेकार सांगता ते प्रमाण गोवा एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान पयल्या वर्साची फी दिवंक नाशिल्ल्यान दुसऱ्या वर्सा ह्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण संस्थांनी प्रवेश मेळोवंक ना. सरकारान पोरूचें रीण अजून पावोवंक नाशिल्ल्यान आतां कांय पालकांचेर खाजगी रिणां घेवपाची पाळी आयल्या. गोवा एड्युकेशनल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांचे कडेन एप्लाय केला, पूण फाटलीं 2 वर्सां तेंचे हे पयशे तेंच्या मेरेन पावोवंक ना आनी जेणे करून त्या भुरग्यांची फीज ही त्या इन्स्टिट्युशनान आडोवन पडलेली आसा. आयज जेन्ना ते सेकंड इयराक पावल्या तेन्ना परतून एकदां तांकां आपणाचें एडमिशन परत एकदां करूंक जाय, सेकंड इयराची फी भरपाक जाय आनी तांकां त्या इन्स्टिट्युशनाक एडमिशन घेवपाक आयज न्हयकारतात. जे भुरगे शिकपाक सोदतात, जे भुरगे गरीब आसा पूण गिन्यानान गिरेस्त आसा, असल्या भुरग्यांक तुमी आडकाडी कित्याक हाडटात? कोण तुमकां आडयता? कारण कितें? सरकारा कडेन पयशे ना? सरकारा कडेन हें सगळें काम करपाक अधिकारी ना? काय तुमी फाटल्या बजेटान ही तजवीज केल्ली ना? आयज सरकारचे तिजोरीन पयशे ना? लोकांक कारण सांगात. आवय बापूय आयज रीण काडपाक लागल्या. पर्सनल बोरोइंग्स कॉफ्र म्हणटा ती गांवांत चालू आसता. कॉफ्रींतल्यान पयशे घेवप जावं बँकेंतल्यान पयशे घेवप, आपणाच्या घरान आसलेले भांगार शिंगार घाण दवरप आनी पयशे एकठांय करप, हो प्रकार आयज गोंयकारांचेर येयल्लो आसा. 5 वर्सां जावन गेल्ल्या कंत्राटी वेवसायीक शिक्षकांक सेवेत कायम करूंक नाशिल्ल्यान ताचेरय पणजेकारान आवाज काडला. 2016त सुमार 25 कंत्राटी शिक्षकांक सेवेत कायम केल्या उपरांत ही प्रक्रिया अस्कीत बंद केली अशें तो म्हणटा. पळयात. परत जवळ जवळ 20-25 शिक्षक अशे जेंकां 8 वर्सां पुराय जाल्ले 7 जाण जवळ जवळ आसात. 7 वर्सां जाल्ले 7 आनीक शिक्षक आसात. 6 वर्सां कंप्लीट जाल्ले आनीक जवळ जवळ 5-6 अशे शिक्षक आसात, जेंकां आयज परमनंट करपाची गरज आसली तांकां परमनंट करूंक ना. सरकारान ताकतिकेन ताबडतोब जर लक्ष दिलें ना जाल्यार काँग्रेस पार्टी आमी ह्या ऑफिसान तांकां घेराव घालून आमी जाप दितले. पणजेच्यान आमचो खबराकार इर्शाद शेख. गोवा मेडिकल कॉलेज आणि दंत महाविद्यालयात प्रवेश मेळोवपा खातीर लाखांची फी भरून बँक गॅरंटी दिवपाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या युवा विभागान विरोध केला. हाची आदी काँग्रेसीन ह्या निर्णयाक विरोध केल्लो, पूण गोवा फॉरवर्डाचे युवा फाट्यान हो सेक्युरिटी बॉन्डच रद्द करचो अशें म्हटलें ना. ते म्हणटात गोंयच्या विद्यार्थ्यांक कमी फी दवरात, भायल्या विद्यार्थ्यां खातीर जाय जाल्यार ती वाडयात. गोवा फॉरवर्डाचो युवा फाटो सांगता ते प्रमाण मेडिकलाच्या प्रवेशा खातीरची बँक गॅरंटीची फी 50,000 सावन ते 5 लाखां मेरेन वाडयल्या. मेडिकलात प्रवेश मेळोवपाक इत्सूक आशिल्ल्या गोंयच्या गरीब विद्यार्थ्यांक ताचो त्रास जातलो. गोवा भंडारी समाजान ह्या निर्णयाक लागून गरीब विद्यार्थ्यांक त्रास जातलो अशें म्हणत विरोध केल्लो. सेक्युरिटी बॉन्ड्स आसा ते भुरग्यांचे ते वाडयल्ले आसात. जे MBBS आनी तांचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन, तशें डेंटल आनी डेंटलाचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन हाका 5 लाख पयलीं 50,000 आशिल्ले ते 50,000 वयल्यान 5 लाख केल्ले आसा फॉर MBBS. आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर 5 लाख आशिल्ले ते 10 लाख केल्ले आसा. ते आमी डिमांड करतात सरकारा कडेन की ते रिड्यूस करचे. जे 5 लाख आसा पळय MBBS खातीर ते 1 लाख करचो आनीक 10 लाख केल्ले आसा ते पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर ते 5 लाख करचे. 150 सीट्स आसा, 150 सीट्स आसा ते जवळ जवळ तेतून 30 सीट्स एप्रॉक्सिमेटली 30 सीट्स आसा पळय ते रिजर्वड फॉर नॉन गोवन्स आसा अंडर वेरियस सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट
तांचे आर्मी जावं सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट जे कोण आसा पळय तांची जी 5 लाख आसा पळय ती आमी डिमांड करता सरकारा कडेन वाडोवन तांची 15 लाख करची की भायले न्ही ते आनी गोंयकाराची जी आसा ती कमी करची. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयचे फुडले विधानसभा वेंचणुकेंत आमी 2/3 सुवातो जिखतले. काँग्रेसीन विश्वास उक्तायला आनी ते दिकेन बूथ पावंड्यार काम करपाक सुरवात करपाचो काँग्रेसीन आपल्या वावुरप्यांक उलोय मारला. दक्षिण गोंयची सीट जिखिल्लो काँग्रेसीचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो भोवमान सुवाळो निकतोच घडोवन हाडलो. त्या सुवाळ्यात काँग्रेसीचो गोंयचो राष्ट्रीय प्रभारी सचिव अमित देशमुखान तसो दावो केला. ह्या सुवाळ्यात प्रताप सिंग राणे, रवी नायक आणि फ्रांसीस सार्दिनानय विचार मांडले. आमची मतं कमी जाली ना. नॉर्थाक सुद्धा आमचे उमेदवार आम्ही डिफीट झाले, पूण वोटींग वाडलेली आसा. आमची वोटींग शेअर वाडलो आसा. मागीर तो 6% कितें पयलींच्या की वोटींग आमकां नॉर्थाक सुद्धा वाडली, पूण सावथाक आमच्या हातींतल्यान सीट गेल्ले ते सीट सार्दिनाच्या रुपाने आयज आमकां परत आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता एकदम एनकरेजिंग एटमॉस्फियर आसा. आमी परत लोकां मदीं वचून काम सुरू करपाक जाय. 2 वर्सांनी इलेक्शन आसा, ते 2 वर्सांनी जातले म्हणून रावपाक शकना. ते ज्या तरेन परिस्थितीन आमी सद्याक गोंय वयता, असेंब्ली इलेक्शन खंयच्याय वेळार जावपाक शकता. गेले त्या फावटी आमकां जवळ जवळ 8-9 मतदारसंघांक आमकां लीड आशिल्ली पार्लमेंट इलेक्शनाक दोनूय कडेन. पूण आमी जेन्ना असेंब्ली इलेक्शनाक गेले आमकां 18 मतदारसंघाक आमी लीड पावले. आयज आमचे कडेन 14 मतदारसंघाक गोंयभर लीड आसा. फालच्यान आमी काम कॉमेस करुया, त्या बुथाक आमी कडेन या, त्या बुथाच्या खंय आमी कमी पडल्यात थंय आमी सोदून काडया. आनी म्हाका दिसता येत्या असेंब्लीक जशें आमच्या अमित देशमुख बाबान सांगलां तशें आमी जवळ जवळ 25-26 सीट आमी सहज जिखपाक शकता. Will work on ground and deliver the Goa State Assembly by winning for the Congress Party with 2/3 majority. I think this is the challenge that is in front of us, and I think we can now really start working with the victory of Francisco Sardi. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. आता पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवच्या वजन माप विभागान फातोड्डेच्या एका घरार धाड घाली. हे धाडीत कांय बनावटी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू सीज केल्यो, जाल्यार एक गाडी ताब्यात घेतली. सुमार 2 लाख रुपये मोलाची वस्तू वजन माप विभागान ताब्यात घेतल्यात. कॉल आयलो मडगांवच्यान की एक सुमो गाडी मार्केटान हांगा बाजारान एक असले स्क्रॅच कार्ड घेवन भोंवता आनी लोकांक माल विकता म्हणून. सो इमिजिएटली आमी आमची इन्स्पेक्टर धाडलो, ती गाडी अटॅच केली आनी अटॅच करून मागीर तांचे कडेन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे फातोडा ह्या घरान हे माल असो स्टॉक करून दवरून ते माल ताका MRP ना, डेट ऑफ पॅकिंग ना, आनी दीस इज ऑल फेक. आमकां हाची कितें जिन्युनिटी फायंड आवट करची पडटली, कारण ताणें बिलूय इश्यू करना. लोकांक माल दिले म्हणटकीर बील इश्यू करना, ताजेर एड्रेस वेगळो आसा आनी ते हांगा कोण आसा ती गोंयची न्ही, सगळी गोंयची भायली, आनी तांकां कोण पात्रांवतो सुद्दां खबर ना विचारलें जाल्यार. सो ताका लागून आमी ते वेट मारून मोर दॅन 2 lakhsचो माल सीज केल्लो आसा. आनी मुखाल्ली कारवाई आमी आमची लिगल मेट्रोलॉजी पॅकेज प्रॉपर्टी एक्ट एंड रुला प्रमाणे आमी घेतले. सेकेंडली मागीर रिक्वेस्ट सगळे लोकांक कितें हे असले म्हाल बिकॉज मातशे सवाय मेळटा बी म्हणून घरांनी ते घेवन भोंवता. इट इज अ व्हेरी बीग रिस्क. तुमी तांकां घरां आपयता, तुमकां म्हाल दाखयता, ते डेमो करून दाखयतात आनी ते तुमची सगळी सर्वे करून वता. ताका लागून असले मार्केटान जावं बाजारान गांवांनी कोण भोंवतात आनी असली एक फालतुगिरी सेल्स म्हणून घेवन भोंवतात, तांचे कडेन मातशें तुमी पयस रावचें आनी तुमची काळजी घेवची. आनी अशें कोणी गांवांनी भोंवता जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करचें आनी सदां तुमचे फाटल्यान आसतलें असली एक्शन घेवपाक. आज कोण कंप्लेन दिल्ली? हय, आमी ऑफिसान बशिल्ले आसतना आमकां एक कंप्लेन आयली. एक जीप गाडी धरिल्ली आसा आमी, एक सुमो जिपीन घेवन हे म्हाल घेवन भोंवतात आनी असली स्क्रॅच कार्ड दितात आनी स्क्रॅच करतकीर तुमकां लागता ते फ्री म्हणून सांगतात. पूण कितें एमावंट घेता हे पयशे घेतात, डायरेक्ट कॅश पयशे घेतात, तांकां बिल दिनात, ताका गॅरंटी कार्ड ना, ताजेर एड्रेस ना आनी कांयच ताजी. Our reporter Sandeep Tuekar in Margao. भारतातलो फुटबॉल मोसम जुलैच्यान सुरू जाता. 4 म्हयन्यांत मुखेल 4 फुटबॉल सर्ती जावपाच्यो आसात. देखून फुटबॉलाक अच्छे दिन येतले अशें म्हणपाक हरकत ना. पहिली इंटर कॉन्टिनेंटल कप लीग अहमदाबाद गुजरातात 7 जुलै ते 17 जुलै मजगती चलतली.
ताचे मुळावें शिबीर 25 जुनाक मुंबय जातलें. ड्युरेंट कपात टॉप ISL आनी आय लिगा मदीं ऑगस्टांत कोलकाता सामनो सुरू जातलो, जाल्यार सुपर कप आनी वर्ल्ड कप क्वॉलिफायरा मदीं सप्टेंबरांत सामन्याक सुरवात जातली. सगळे जाण जाची उमळशिकेन वाट पळयतात तो भोव प्रतिश्ठेचो इंडियन सुपर लीग सीझन 6 ऑक्टोबरांत सुरू जातलो. तातूंत वर्ल्ड कप क्वॉलिफायरांक खेळटना पळोवपाची संद मेळटली. पणजेच्यान आमचो खेळा खबराकार क्लिंटन डिसोजा. ह्या खबरापत्राच्या निमणे कडेन आमी दाखयतात सांजावाची कांय खिणचित्रां. पळयात हे मजेशीर खीण आनी भिवा सांजाव. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.